आतां जी कोरियोग्राफी करून ही कांतारा गायल्यात संगिता वाजयल्यात हांवें पळयलां पण हें सगळें तुमी कशें कितें घडोवन हाडलें? एन इवनिंग विथ जीजस जेजू सांगाता सांज ही करतना आमचें सगळें संगीतूच जातलें हे पासत आमी थंयसर कांय देखावे दाखोवन संदेश परगटचो हें आमचें मन जालें. नसल्या वेळार गेल्ल्या वर्साक कार्मोनची कांय तरणाटी तांचे वरवीं प्रेयर डान्स दुसरी कोरियोग्राफी आमी केली आनी ह्या वर्साक लोटलेची तरणाटी आसात. फादर बॉलमॅक्स ताचे बरोबर ही येतात आनी हो देखावो आमी दाखयला जेजूच्या जिविताचे वयर. तो संगीत आमचो फादर जो ताणें खरेंचपणी ताका बसून खरेंचपणी ह्या संगितांतल्यानूच ही आमची जेजूची दाखयल्या जेजूची एक घडणी दाखयल्या आनी कसो भाशेन जेजू आमकां बक्षिता हें आमी दाखोवंक प्रयत्न केला. तर फादर सगळ्या उणेच 10 पॅरिशींतले पाद्री तुमी एकठांय आयले तर तुमी हें कॉर्डिनेशन एकठांय येवपाचें हें कशें कितें घडोवन हाडलें? म्हाका उगडास हा जाल्यार सारको आमी एक 3 जाण पाद्री पयले रितीराक आसले 3 जाण आसले आनी हे रितीराच्या दिसांनी आमी हो एक भाशेन निचो घेतलो आमी अशें करया म्हणून आनी मागीर आस्ते आस्ते एकामेकाची बुदी वरवीं आमी ह्या वावराक एकामेका कडेन आदार मागलो आनी 10 जातकूच आमी म्हटलें आमकां पुरो आमकां 10 आंकडो जाल्यार पुरो कोणें आमकां ना म्हणोंक ना. त्या पासून आमी जेन्ना 10 जाणांनी बरोबर बसले ताचेर मागणें केलें मागण्यान वेळ जाल्लो आनी आपशींच सगळो वावर टाकाटीक बसून आयलो आनी कोरियोग्राफी करपाक दुसऱ्या गांवच्या तरणाट्यांनी जायतो आदार दिलो. कोरियोग्राफी वरवीं खरें म्हणल्यार आमच्या वावराक अदीक एके भाशेन मॅसेज बेगीन वता कित्याक तितूर जायते फकत संगीतूच ना पूण तिचो देखावो आसा ताका लागून अदीक मॅसेज बेगीन वता आनी पावरफूल वता. त्या पासत आमी हो वावर करतना आमकां जायते घडयेक थोड्यांक त्रास जाल्यात आमकां पूण देवाचें वावर देव फुडें वता. खरेंच कारण तुमी जो वावर केला ताची तुस्त केल्यार म्हज्या लागीं ताची तुस्त करूंक जावचीच ना कारण जो फादर सॅक्सोफोन वाजयतालो ताचे वयर फादर बॉलमॅक्स तुवेंच थोडी भोव म्हायती दिल्यार अदीक बरी. सॅक्सोफोन वाजयता तो आमचो फादर रोलंड लीन. ताका खरें म्हणल्यार एकल्यान ताणें कपेल सांबाळपाक जाय दिवशेचें आनी तरी आसतना आपलो वेळ काडून तो येता. ताका मुजगाचो ही ओड तेजी भुरगो आसतना सिमनारींतावन सुरू जाल्ली. आतां तो भुरग्यांकूय शिकयता सॅक्सोफोन ट्रम्पेट ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट्स तेजें पॅशन म्हणटच तो शिकयता आनी जें कितें आपण शिकयता जे भाशेन म्हणलां प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच तो थिंगा ती माचयेर येवन तें करून दाखयता. भुरग्यांक जायते पावटी आपणाचोच एके भाशेन तो एग्जाम्पल दिता पळय हांव कशे भाशेन वाजयता तो. तर ह्या खिणांत आमी जी ताणें जे भाशेन ट्रम्पेट हँडल केल्या जे भाशेन ताणें ह्या संगिताक जे फिलर दिल्यात उच्च मोलाचे फिलर दिल्यात हाचेर आमी ह्या खिणांत नदर मारुया. Give thanks to the Lord for His love and good. Oh, give thanks to the Lord for His love and good. Oh, give thanks to the Lord for His love and good. Forever, forever. Come on, friends. Come on, let's clap. Praise the Lord. His army marches out with dancing, for He has filled our hearts with joy. Be glad the kingdom is advancing. The love of God our better God. Oh, give thanks to the Lord for His love and good. Oh, give thanks to the Lord for His love and good. Oh, give thanks to the Lord for His love and good.
जेजूचे उतर पोरगोट करता आसतनाच आमच्या जिविताची ह्या वेळार नवसुरणी जाता. किरीतपणी फादर झेवियरान जायती विचारवंत जी आमच्या नवसुरणेक फावो तितली बोलिश्ट अशीं उतरां लोकां मुखार शेवटिल्यान. जायते फावटी आमी तो खीण जाल्या उपरांत ते विसरून वेतात, पूण हाचेर आमी खोलायेन विचार करचो गरज आसा. आनी जरी तर आमी हाचेर विचार केलो जाल्यार आमच्या जिवितांत हें खूब फायद्याचें. जे भाशेन फादरान आतांच सांगलां की जेन्ना ताणें एक रेतीर गेलो आनीक हे सगळे पाद्री एकठांय ही येवजण मनांत हाडली, जेजूच्या कृपेन ही यशस्वी जाली. ह्या खिणांत फादर जे पद्दतीन तुमी हे इवनिंग विथ जिजस ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या, हाचे कितले प्रयोग आनी खंयच्या खंयच्या गांवांनी जाल्यात हाचेर सांगचे ना? गेल्या वर्सा आमी इवनिंग विथ जिजस हो आमचो वाव हो उत्मीक आमचो कार्यावळी ही आमी 13 गांवांनी केल्या. सुरवात आमी केली कार्मोना, मागीर तेज्या उपरांत आमी बेनावली, तिलामोळ, पारोडा, वास्को, माजोर्दा अशे 13 गांवांनी जाली. आनी ह्या वर्सा उणे उणे आमचे 16 गांवांनी आमी जातली. आनी आमकां आनिकूय गांवांनी आपयताले दुसरे पाद्री, पूण आमच्यो जबाबदारी आसता आमची इगर्जे सवे खेरीत भाशेन ह्या प्राचीन काळान आमकां जावं आमचे फिरगोसकारांची आनी आमच्या वाराडान आसलेल्या भावा भयणांची कुमसारां आयकूंक जाय. त्या बरोबर पास्काचे पुर्बेक तयारी आसता. हें मनान धरून आमी थोडे दीस आमकांच मेकळे दवरल्यात, फ्री रावल्यात. आमी आमच्या इगर्जेच्यो जबाबदारी ज्यो आसात आमच्या भुजांचेर त्यो बरे भाशेन पाळचे खातीर त्या पासत आमी जे दीस हो जितले आमी गांवांनी माग करूंक वावुरल्यात तितून आमी दादोशी आसात. आनी देवान कृपा दिली जाल्यार आनी देवाक जाय जाल्यार फुडल्या वर्सा हो वावर घोडेक आनीक नवे पद्दतीन जावंक शकता असले आमचे चिंतन आसात. फादर, तुवें माजोर्डा ही कार्यावळ घडोवन हाडली, तर ही कार्यावळ घडोवन हाडटा आसतना सावंड सिस्टम जावं स्टेज आनी हेर सगल्यो जायत्यो दुडवांच्यो अडचणी आसतात, तर ह्यो सगल्यो कशें कितें पेल्ल्यो? जेन्ना गेल्ल्या वर्साकूय आमी हांगासर ही कार्यावळ केल्ली आनी ह्या वर्सा जेन्ना हांवें आमचे कॅरिझमॅटीक जमो हांकां सांगलें, ती म्हाका केन्ना काय विचारून रावताली, फादर ह्या वर्सा केन्ना हांवें म्हणलें कोत्ता, डेट दिता. आनी हांवें कोणा सांगचें म्हणल्यार कोणा लागीं एक दोळूय मागूंक ना, कांय ना. आमकां सावंड सिस्टम मेलवीन म्हणटात तो भाव आमचो घालता, आदार करता आनी ताकाय थोडे तरी दोळू लागता. पूण हांवें कोणाक लागीं एक दोळू मागूंक ना. पूण बरें मनान त्याच दिसा हांव जेन्ना स्टेज घालतालो म्हज्या तरणाट्या बरोबर जायतीं जाणां आयलेत, एक 4 जाणां तरी आयलेत. फादर आयच्या प्रोग्रामाक तुका कोणाक दिला म्हणजे देव दितलो, आनी ताणें जूप काडून दिले. आनी म्हजें खरें सांगचें म्हळ्यार पयशे भरले. अशें दुसऱ्याय फिरगोजनी जालां. लोक उदार मनान आपल्या हातान भोवसांतले काडून दितात आनी ह्या भाशेन आमचो ही कार्यावळ जावन जायत्यो पॅरिशनी फुडें वता. ह्या खिणांत आनीक एक आमी कार्यावळीची झलक पळोवया आनीक फुडें वचूया. तरणाटी आमची तरणाटी सगळीं बरी, देवाक चिटकून लागीं रावंक तांच्या काळजान आशा आसा. पूण आमची तरणाटी देवाक लागीं रावलेली देंवचाराच्यान पडूंक जायना. ह्या तरणाट्यांक देवाक व्हडली पयस करूंक वेगवेगळ्या ताळण्यांनी देंवचार तरणाट्यांक बुलयता. आमची तरणाटी ओसोप ताळणेच्या वेळार ती ताळणेक बोलतात. हे ओसोपतायेन केन्ना केन्नाय देवाक पासून पयस करतात. आमची तरणाटी शिकून व्हड मनीस जावंक सोदतात. ह्या समाजान ह्या संवसारान कितेंय तरी आपण बरें करतली ही तांची आशा. पूण देंवचार
वायट सोयांनी आनी थाळ्यांनी तांकां भरता. तांकां बरें करपाची पयस काडटा. कोण आमच्या तरणाट्यांक सोडयतलो? कोण तांकां ह्या विसांतली वाटायतलो? कोण तांकां मेकळीं करतलो? ही कार्यावळ पळयता आसतनाच हांव तुमच्या लागीं मागता तुमी ह्या काळात बरी कुमसारां करून ह्या पास्कांची तयारी बरे भाशेन करचे पासत. आमच्या जिविताची आमी नवसळणी करतलो जाल्यार बरी कुमसारां गरजेची. ही कार्यावळीचो पयलो भाग तुमी बरे भाशेन पळयलो ते पासत हांव तुमकां प्रुडंट मिडिएशन नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनीक आयचो पयलो भाग हांगाच सोंपयता.